नमस्कार, आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनान येवकार. हांव संजना अंजुनकर. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. धुळे म्हापशा हिट अँड रन प्रकरणात 20 वर्साच्या तरणाट्याक मरण. फातोडीच्या 6 वरांचेर भाजयेच्या टेम्पोचो दुचाकीक धपको. धोकादायक परिस्थितींत आशिल्ल्या हळदोणचे मार्केट पंचायतीन केले सील. शेनवारा राती उसरा मेरेन चालू आशिल्ली प्रक्रिया. सोमारच्यान सुरू जातले संसदेचे पावसाळी अधिवेशन. निर्मला सीतारामन मंगळारा सादर करतली अर्थसंकल्प. पोमुर्फा वाठारांतलो मुख्य रस्तो कोसळपाच्या वाटेर सेगीत पडपी पावसाक लागून खचलो रस्तो. रस्त्यावेल्यान यो वच करपी वाहनांक धोको. सेवेंत आसतना सोरो तशेंच गुळे वखदांचे नशेंत वा जुगार खेळटाना सांपडल्यार पुलिसांचेर जातली खर कारवाय. व्यसनी पुलिसांची वळेरी तयार करपाचो निरीक्षकांक आदेश. आजगाव प्रकरणातली मुख्य सूत्रधार पूजा शर्माक कोर्टाची थाकाय. सशर्त जामीन केलो मंजूर. चौकशी खातीर एसआयटी अधिकाऱ्यां मुखार हाजीर रावपाचो आदेश. आतां खबरो विस्तारांत. म्हापशा हिट अँड रन केशीन एका 20 वर्साच्या तरणाट्याक मरण आयलें. आयतारा फातोडीर 6 वरांचेर धुळ्यार म्हापशा हांगसर भाजी व्हरपी टेम्पोन दुचाकीक धपको दिवन पळ काडलो. अपघातांत मरण आयिल्ल्या तरणाट्याचें नांव मुबारक आनी मयत भाजयेच्या दुकानार कामाक आशिल्लो. सामके बिकट स्थितीन आशिल्ल्या हळदोणचे मार्केट निमणे पंचायतीन सील केले. ही सील करपाची प्रक्रिया शेनवारा राती उसरा मेरेन चालू आशिल्ली. फाटल्या 50 वर्सां पयलींचे हे मार्केट आशिल्ल्यान आतां ताची अवतिकाय जाल्या. भितर धंदो करपी दुकान धनियांक धोको निर्माण जाला. ताका लागून ह्या मार्केटांतल्या दुकान धनियांक दुकानां खाली करपाची नोटीस जारी केल्ली. ते प्रमाण हे मार्केट आतां सील केलां. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाक सोमारच्यान सुरवात जाता. 12 ऑगस्टा मेरेन हे अधिवेशन चलतले. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन मंगळारा अर्थसंकल्प सादर करतली. नीट पेपर फुटपाचे प्रकरण तशेंच रेल्वे सुरक्षेच्या मुद्द्यावेल्यान विरोधक सरकाराचेर फार पिटयतले. 90 वर्सांच्यान चलत आयिल्ल्या विमान कायद्याच्या दुरुस्ती विधेयका सयत ही 6 विधेयकां अधिवेशनात सादर जातली.
पोमुर्फा वाठारांतलो मुखेल रस्तो कोसळपाक पाविल्ल्यान ह्या रस्त्यान येरादारी करपी वाहन चालक तशेंच चलून वचप्यांक धोको निर्माण जाला। अंडरग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून हो रस्तो खणिल्लो, उपरांत ताची दुरुस्ती केली। मात हो रस्तो सारको दुरुस्त करूंक नाशिल्ल्यान तशेंच संरक्षण वणतूय नाशिल्ल्यान सेगीत पडपी पावसाक लागून हो रस्तो एका वटेन खचला। ताका लागून संबंदीत खात्यान हो रस्तो बेगोबेग दुरुस्त करपाची मागणी केल्या। कामार आसतना सोरो तशेंच गुळे वखदांचें सेवन आनी जुगार खेळपी पुलीस कर्मचाऱ्यांच्या नांवांची वळेरी तयार करपाचो आदेश पुलीस निरीक्षकांक दिला। संबंदीत खात्याच्या अधीक्षकांक अशा कर्मचाऱ्यां आड कारवाय करपाची सक्त ताकीद। पुलीस कर्मचारी कामार आसतना सोरो किंवा ड्रग्स किंवा जुगार खेळटना समज जर सांपडलो जाल्यार तांचेर आतां कडक कारवाई करतले असो आदेश DGP हांच्यांनी काडलेलो आसा। आनी त्याच प्रमाणे SP अधिकाऱ्यांक सुद्दां ताणें सांगलेलें आसा की अचानक वचून पुलीस स्टेशनाचेर भेट दिवन अशें कोण सांपडले जाल्यार तांचेर कडक कारवाई करची आनी ह्या असल्या कर्मचाऱ्यांची नोंद करून आपणाक जी आसा ती लिस्ट दिवपाचो सुद्दां आदेश SP हांकां दिल्लो आसा। गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन नितीन सईत हांव वर्षा आश्वेकर। आसगांव गैरवर्तुळ प्रकरणांतली मुख्य दुबावीत पूजा शर्माक मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान सशर्त अटकपूर्व जामीन मंजूर केला। न्यायालयान पूजा शर्माक चवकशे खातीर 22 जुलयाक SIT अधिकाऱ्या मुखार हाजीर रावपाचो आदेश दिला। अटक केल्यार 50,000च्या वैयक्तीक हमीचेर सुटका करपाची तशेंच पासपोर्ट न्यायालयान जमा करपाचो आनी न्यायालयाच्या परवानगी बगर देशा भायर वचपाचें ना म्हूण अट घातल्या। आसगांव प्रकरणात दुबावीत पूजा शर्मा जी आसा तिका गोंयच्या मुंबय उच्च न्यायालया कडल्यान सर्ती सयत अटकपूर्व जामीन जो आसा तो मंजूर जाल्लो आसा। त्याच प्रमाणे 22 जुलयाक SIT मुखार तिणें हाजीर रावचें असो सुद्दां आदेश तिका दिल्लो आसा। त्याच प्रमाणे 50,000 रुपयाच्या वैयक्तीक हमीचेर ची तिका अट घाल्या। त्याच प्रमाणे तिजे जे पासपोर्ट आसतले ते सुद्दां तिणी उच्च न्यायालया कडेन हाडून दिवचो आदेश तिका दिल्लो आसा। पूजा शर्मा हांकां न्यायालयाची परवानगी घेवच्या शिवाय खंयसरूच म्हणजे देशा भायर वचपाक मेळचें ना असो सुद्दां आदेश जो आसा तो पूजा शर्मा हांकां दिल्लो आसा। जाल्यार ह्या म्हणजे आसगांव प्रकरणाचे अपडेट्स आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतली। पळयत रावात गोमंतक TV। कुंकळे वाठारांत आशिल्ल्या NIT प्रकल्पाचो कांयच फायदो ना म्हूण थळाव्यांचो सणसणीत आरोप। हो प्रकल्प आयलो तेन्ना गांवची उदरगत जातली हो आमचो चुकीचो समज। नोकऱ्यो दिल्यात त्यो फक्त बायल्यांक पूण गांवच्या भुरग्यां बाळां खातीर कांयच राखीव दवरिल्लें ना म्हूण थळाव्या लोकांनी तिडक उक्तायल्या। पळयात पुराय बातमी। आमी कुंकळकार आमच्याच गांवांत परकी जाल्यात। NIT प्रकल्प आयलो तेन्ना आमी खुशाल आशिल्ले पूण खंयचे कडेन कांयच ना। गांवच्या लोकांक शिक्षण आनी नोकऱ्यो दिवपाचें सोडूनच दियात। नोकऱ्यो दितात ते फकत भायल्यांकूच। हे विशीं थळावो आमदार आनी विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हो प्रश्न सुटावो करपाक अपयशी थारिल्ल्याचें थळावो एरिन्यू कुतिनोचें म्हणणें। आतां सोशेदाद म्हणटा आसतना ओनर म्हणटा आसतना जे आमचे लँड लुजर्स आमी म्हणटा आसतना आमी सगळे कुंकळकार येयले, मोस्टली गांवकार आहा ते येयले। पूण आमचे गांवकार म्हणटा जाल्यार हांव लँड लुजर्स पूण आमगेले तरी आमगे कोण इमिजिएट रिलेटीव आमगे भुरगे बाळा कोणा हिंगा एम्प्लॉयमेंट ना, कोण ना म्हणजे आम बेनिफीट तरी कुंकळकारांक तरी कांय ना, हेज बेनिफीट झिरो। आनी हे हो लुगार आमचो खेळपाचो धांवपाचो करपाचो हे दोंगर बिंगर आमचे एक तेंपार आसले बट आमगेल्या गांवांत आमी परकी जालो आहा। वेंचणूक जशी लागीं पावता तेन्ना नोकऱ्यो दिवपाची पोकी आश्वासनां दितात पूण ही फकत बातां म्हणून समाज वावुरपी यतीन तळावलीकाराचो आरोप। गांवांत प्रकल्प फकत हाडलोच म्हणून जायना तर ताचो उपेग गांवच्या लोकांक जाता काय ना हें पळोवप भोव गरजेचें आशिल्ल्याचें ताचें म्हणणें। म्हाका एक अप्रूप अशें दिसता, इलेक्शन जशी आयली की वेगवेगळे पक्षाचे ब्लॉक कमिटी ब्लॉक ऑफिसां हांगा ओपन जातात। पूण जशी इलेक्शन जाली ह्यो जे पक्षात स्थानीक जावं नॅशनल पार्टी जावं हे पक्षाचे ऑफिसांतले मेंबरूय दिश्टी पडटात आनी हे ज्यो पयलीं जे इलेक्शना वेळार व्हडली व्हडली बात करून हांगा आमी लोकांक शिर्वीस दितली म्हणटात आनी ही जी बात करतात ते लोक हे विशय परते हाताळिल्ले आमकां दिश्टी पडनात। आमचो कुंकळचो आमदार LOP बाब युरी आलेमांव करता बरें काम पूण सगळे बरें करता आसतना पसून ताका तातूंत भितर खंय त्रुटी आसा त्यो पळोवपा जाय। आमचे बाबा हे NIT भितर भुरग्यांक बाबा खंय कामां मेळटा जाल्यार पळोवपा जाय। प्रोजेक्ट गांवां हाडले म्हूण जायना, ते प्रोजेक्टाचो गांवच्या लोकांक गांवचे बाजारपेठेक फायदो जावपा जाय तेन्नाच तो प्रोजेक्ट सक्सेसफूल अशें म्हाका दिसता। कुंकळे गांवांत जायते प्रकल्प आयले पूण कुंकळकारांक नोकऱ्यो मात मेळिल्ल्यो ना।
थळाव्या आमदारान हातूंत लक्ष घालून गांवच्या लोकांक शिक्षणा प्रमाणे नोकऱ्यो उपलब्ध करून दिवच्यो म्हणून मनसूर शेखाची आमदार युरी आलेमावा कडेन मागणी. कुंकळ्यां बरे प्रोजेक्ट येयले, वायट बी येयले. वायट म्हणल्यार कितें, कुंकळेची इंडस्ट्री तेतूर पोल्युशन खावपा आमकांच मेळ्ळें, कुंकळकारांक मेळ्ळें, पण जॉब मेळ्ळें ना. आमी बरे खुशाल आशिल्ले कुंकळे इंडस्ट्री येयली म्हणून. तशेंच आमगे NIT येयली, सगळे कडेन ओपोज करताय. जावं IIT लागून वाळपय ओपोज केले, सांग्या ओपोज केले, पण कुंकळकारान एकूय ओपोज केलो ना. कित्याक बरें काम आसूं, भुरग्यांक शिकोवंक मेळटलें, आमगे कुंकळे लोकांक जॉब मेळटा म्हणून. जॉब मेळ्ळाय, एक 4-5 जाणांक जॉब मेळ्ळे आसतले. एक तर सेक्युरिटी आसतलो, नाजाल्यार गार्डनाचेर सान मारता आसतलो. इतलेच जॉब, तेज्या उपरांत आनी जॉब ना. सो हांव मागतां ओपोजिशन लिडर जावं या आमगे सरकार आसूं, सरकारा कडेन बी मागता. सगळे आमी ओपोजिशन लिडराचेरच लोकोवपानी. सरकार बी आमगे आहा तांकां बी एकता की कुंकळकारांक मोस्टली हिंगा जॉब जावपा जाय, लँड लुजरांक जॉब जावपा जाय आनी बरे जॉब. ऑफिशियल शिकलो भरपूर आहाय हां. सो ताका लागून आनी मोस्टली एक अमकी रिजर्वेशन कुंकळ्याच्या भुरग्यांक लागून शिकपाक की कांय टेन्शन नासतना तांकां पेपर वर्क चड नासतना बेगीचे बेगी एडमिशन जावचें. गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान भीमा पाटील. पोमोर्फा वाठारांतलो मुखेल रस्तो कोसळपाक पाविल्ल्यान ह्या रस्त्यान येरादारी करपी वाहन चालक तशेंच चलून वचप्यांक धोको निर्माण जाला. अंडरग्रावंड केबलिंगाच्या कामाक लागून हो रस्तो खणिल्लो, उपरांत ताची दुरुस्ती केली. मात हो रस्तो सारको दुरुस्त करूंक नाशिल्ल्यान तशेंच संरक्षण वणतूय नाशिल्ल्यान सेगीत पडपी पावसाक लागून हो रस्तो एका वटेन खचला. ताका लागून संबंदीत खात्यान हो रस्तो बेगोबेग दुरुस्त करपाची गरज आसा. आम्ही असा पोरबुरको हांगासर आणि हांगासर मेन रोडाचेर आमी पळयता की अंडरग्रावंड केबलिंगाच्या कामा खातीर जे रस्ते खणले गेल्ले ते खंय तरी हांगासर रिस्टोर केल्ले ना. रस्त्याच्या कुशीक जर आमी पळयता एक व्हडलो व्हाळ, डीप व्हाळ आसा आणि जे रस्ते खणलेले आसा ती जी माती आसा ती हळू सकयल देंवत आसा. असोच जर हो कंटिन्यूस जो पावस आसा तो पावलो जाल्यार माती आसा ती खंय तरी अकस्मात पडूंक शकता आणि जो लेफ्ट सायडीचो रस्तो आसा तो खंय तरी नीट जाल्लो आसा, लेफ्ट सायडीक भितर गेल्लो आसा. हांगासर जी येरादारी आसा ती लोकांची चड प्रमाणांत आसता, कित्याक हांगासरले लोक आल्दोना पोरबुरको हेंचे सायडीन वयता. त्याच प्रमाणे हांगासर रातच्या वेळार जर लोकांचो जर कंट्रोल गेलो किंवा फास्ट गाडयो गेलो आणि पावसाचे दीस आसा त्या कारणान काळखान लोकांक हे जे रस्तो खणलेलो आसा तो व्हडलो पडलेलो आसा तो दिश्टी पडना. ताका लागून कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन मागता की हांगासर जे बेगींतल्या बेगीन हांगासर कोणी करची आनी जो रस्तो आसा जो व्हाळ आसा व्हडलो अपघात जावपाचो टाळूंक शकता. ती खातीर एकूणच हांव सोडिता. गोंयांतल्या वेगवेगळ्या कोर्टांनी मोठ्या प्रमाणाचेर केसी प्रलंबीत आशिल्ल्यान सामान्य लोकांक आर्थीक आनी मानसीक त्रास सहन करचे पडटात. गोंयांत आयच्या घटकेक सगळ्या कोर्टांनी मेळून जवळ 60,000 केसी प्रलंबीत आसात. धक्कादायक गजाल म्हणल्यार हातूंतल्यो 15,702 केसींक 5 परस चड वर्सां जालीं. पळयात पुराय बातमी. गोंयांतल्या वेगवेगळ्या कोर्टांनी मोठ्या प्रमाणाचेर केसी प्रलंबीत आशिल्ल्यान सामान्य लोकांक आर्थीक आनी मानसीक त्रास सहन करचे पडटात. गोंयांत आयच्या घटकेक सगळ्या कोर्टांनी मेळून जवळ 60,000 केसी प्रलंबीत आसात. ह्या विशींची म्हायती कायदो मंत्री आलेक्स सिकेरा हांणी शुक्राराक गोंय विधानसभेत एका प्रश्नाच्या लेखीत जापेत दिली. उच्च न्यायालयांत एकूण 5,731 केसी प्रलंबीत आसात. तातूंतल्यो 3,097 केसींक 5 वर्सां परस चड काळ जाल्लो आसा. उत्तर गोंय जिल्लो सत्र न्यायालय आणि GMFC 36,241 केसी प्रलंबीत आसात. हातूंतल्यो 8,775 केसींक 5 वर्सां परस चड काळ जाल्लो आसा. दक्षिण गोंय जिल्लो आणि GMFC 16,590 केसी प्रलंबीत आसा. जातूंतल्यो 3,671 5 वर्सां परस पोरण्यो आसात. तशेंच बाल न्यायालयांत 516 प्रलंबीत केसींतल्यो 120 केसींक 5 परस चड वर्सां जाल्यात. तशेंच प्रशासकीय लवादा कडेन एकूण 668 केसी आसात आनी 39 केसींक 5 वर्सां जावन गेल्ल्याचें कळटा. जिल्लो आनी सत्र न्यायालय तशेंच GMFC उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत दरेकी 9 न्यायाधीशांचे जागे रिते आशिल्ल्याचें ह्या वेळार मंत्री आलेक्स सिकेरान सांगलें. गोमंतक TV खातीर सिनियर जर्नलिस्ट नीरज नायक.
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींचे हस्तुकी उक्तावण केल्लो मोपा लिंक रोड हो व्हडलो घोटाळो आसा. काँग्रेसीन आरोप केला. मोपा विमानतळाच्या मुख्य आराखड्यांत लिंक रोडाचो आस्पाव कित्याक ना असो प्रश्नय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान उपरासलो. मोपा लिंक रोड आणि विधानसभा कामकाजाचेर पत्रकार परिशद घेवन काँग्रेसीन उजवाड घातलो. मोपा लिंक रोड हो घोटाळोच असो आरोप काँग्रेसीन केलो. दुसरे वटेन विधानसभेतले प्रश्न आणि मुद्द्यांचेर मुख्यमंत्री गंभीर नाशिल्ल्याचे पाटकार म्हणटा. रोड ट्रान्सपोर्ट नितीन गडकरी गोंयांत आयला आनी तांणी तो लिंक रोड फॉर मोपा एअरपोर्ट इनॉग्रेट केलो. आतां म्हाका एक समजना की जेन्ना मोपा एअरपोर्ट because it is a DBOT project, it is a design, build, operate and transfer project, it is a greenfield, तो काय एअरपोर्ट नाशिल्लो. जेन्ना ग्रीनफिल्ड प्रोजेक्ट आनी जेन्ना सरकाराक खबर आसा की तो हायवे वयल्यान 5.5 किलोमिटर ती सायट भितर आसा, तेन्ना सरकारान तो लिंक रोड पार्ट ऑफ DBOT कित्याक घालूना? म्हळ्यार पयलीं तुमी एअरपोर्ट बांदता आनी मागीर तुमकां हें जालें की अरे हांगा रोडूच ना बरें वचपाक, म्हणून तुम्ही तो रोड मागीर बांदलो. सो आय थिंक दिस इज अ स्कॅम. जो तांणी लिंक रोड फ्रॉम द हायवे टू मोपा जो बांदला 350 कोटी रुपया दिवन or more for that Ashoka Bilcon should have been part of that airport project. It should have been part of DBOT project. आता हो नितीन गडकरी सांगता की आपण ताका टोल लायतलो म्हणून, आणि म्हाका समजना मुख्यमंत्री ते हसता आनी सांगता आपण पेडणेच्या लोकांक म्हणटा कन्सेशन दितलो. एक्चुअली अधिवेशन जेन्ना चालू असता तेन्ना सरकारान केल्ले आपले फाटली कामां आपले फाटले कर्मां म्हाका दिसता ही सगळी मुखार येतात. ताका लागून हो सरकार खंय तरी भिला आनी सरकार रेटल जाला म्हणून ते तुम्ही पहिले क्वेश्चन आवर सुद्धा जावपाक दिना. आणि म्हाका दिसता सेंटिटीच उरलेली ना थंय त्या हावजान. तो मंत्री उठता, कोण कितें उलयता, मदींच मुख्यमंत्री उठता, हसता. म्हाका समजना मुख्यमंत्री थंय, अरे तूं स्पीकर आशिल्लो पयलीं, तुवें त्या हावजाची सेंटिटीच उडयल्या. हसून म्हणून आन्सरां दिता, फकाणां म्हणून करता. अरे कितें जाल्लें? बी सिरियस. These are serious issues of Goa which are being discussed there in the house. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. लामगांवच्या माथ्यावेल्या मायनिंग पिटांतल्यान उदक भायर सोडप चालू आसा. दिवचलचे न्हंयेक येवन मेळपी व्हाळाक हे उदक सोडटात. एके वटेन पावसाचो नेट आनी दुसरे वटेन मायनिंग पिटांतल्यान उदक सोडिल्ल्यान लागसारच्या लोकां मदीं भंय पातळ्ळा. तर मायनीचो जो प्रॉब्लेम आसा तो कायमचोच आसा आनी पीठ पाण्यान खूब भरलेले आसात आनी ते पीठ भरलेले असल्या कारणां खातीर आनी भरपूर पावस पडले असल्या कारणां खातीर हे पाणी जे आसा ते आसा जे वाडलेले पाणी आसा ते पाणी वाडलेले त्या पिठांतले पाणी भायर सोडटात आनी तीन पीठ एकदम खाली करपाच्या प्रयत्ना खातीर ते भरपूर पाणी भायर सोडटात. त्याच्यामुळे ते दिसा पाणी वाडले. दुसरी गजाल अशी आसा की त्या भितर जर आतां जर माती जर कोसळपाक लागली पिठांनी तर मागीर आनी हाल विचारूं नाका, सामकें एकदम खराब जाता. मागीर पाणी खंयसून खंय वचत तेचो नेम ना, किंवा कितें अपघात जायत तेचो नेम ना. सकयल गांव आसात, लामगांव आसा, त्याच्या नंतर परत तेवटेन मुळगांव आसा. त्यामुळे ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसात न्हय त्यो अतिशय धोकादायकच आसा आनी हो धोकादायक खेळ जो आसा ना तो आतां कितलीशींच वर्सां चालू आसा आनी परत फुडें चालू दवरलेलो आसा 50 वर्सां. हेका सगळें पळोवपाचें असलें जें काम तें सरकारान करपाचें. फुडें आनी 50 वर्सांचो धोको आमी दिवचलकारां खातीर दिवप काय ना दिवप असलो, पण तेंच्या मर्जीनुसार सगळें घडटा. हांव सद्या दिवचलच्या लामगांव वाठारांत आसा. लामगांवच्या माथ्यार आशिल्ले मायनींग पीठ सद्या तुडुंब भरिल्ले आसा. ह्या मायनींग पिठांतल्यान सद्या पंपींग करून उदक भायर सोडटात. हे उदक दिवचलचे न्हंयेक जोडपी नाल्यांत सोडटात अशी म्हायती मेळ्ळ्या. 2018 ह्या वर्सा अशेंच भर पावसांत ह्या मायनींग पिठांतल्यान उदक भायर सोडिल्लें तेन्ना उदकाच्या लोटा बरोबर फातोर आनी माती पांचवाड्याच्या दिकेन शारांत घुशिल्ले. पांचवाडो, सोनारपेट, सुंदरपेट आनी ओल्ड बस स्टँडाचेर हे उदक घुसून घरादारांनी घुशिल्ले. कांय दुकानदारांचें लुकसाण जाल्लें. ताचे उपरांत फाटल्या 8 दिसां पयलीं जेन्ना दिवचलच्या शारांत म्हळ्यार छत्रपती शिवाजी महाराज सर्कल
सोनार पेट सुंदर पेट आणि बाजारात उदक भरिल्ले तेन्ना लोकांचो एक समज आशिल्लो की हे उदक पावसाचे आसूं येता तेन्ना दिवचलची न्हंयो तुडुंब भरून उदक भायर फुटिल्लें. मात 2 दिसांनी लोकांक खरी वस्तुस्थिती कळ्ळी. हे उदक मायनींग पिटांतल्यान दिवचल न्हंयेक जोडपी नाल्यांत सोडिल्ले आनी ताकाच लागून छत्रपती शिवाजी महाराज सर्कला कडेन आशिल्ल्या आर्क बुडून उदक भायर शारांत घुशिल्लें. परत आतां उदक सोडपाक सुरवात केल्ल्यान दिवचलच्या लोकां मदीं लोक सामके भयभीत जाल्ले आसात. आतां पळोवया सरकारी आनी संबंदीत मायनींग यंत्रणा कितें उपाय येवजण करतात ती. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. पुलीस महासंचालक आलोक कुमारान शेनवारा दक्षिण गोंय पुलीस मुख्यालयाक भेट दिली. वाडट्यो गुन्यांवकारी घडणुको लक्षांत घेवन पुलिशेन गस्त वाडोवची तशेंच अपघातांचेर आळाबंद घालपाक उपाय येवजण काडपाची सुचोवणी डीजीपीन दक्षिणेच्या पुलिसांक दिली. गोवा में पुलिसिंग जो अभी मैंने काफ़ी डिटेल में इंटरेक्शन किया है ऑफिसर्स के साथ. यहाँ पे जो पुलिस के सामने क्राइम वगैरह का इश्यू है उसके ऊपर में डिस्कशन किया हाउ बेस्ट वी कैन फर्दर इम्प्रूव पुलिसिंग इन द एरिया. ठीक है. और ट्रैफिक के लिए स्टाफ थे तो एक्सीडेंट्स को और कैसे हम रोड सेफ्टी का जो कल्चर है उसको ला सकते हैं सो दैट एक्सीडेंट्स आर लेस एंड ओवरऑल पुलिसिंग को फर्दर कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं इस पर सारे ऑफिसर्स के साथ डिस्कस किया है. और जो इनके इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक्स के इश्यूज हैं उसको भी डिस्कस किया है सो दैट कैन बी प्रोवाइडेड लाइक दिस. बिकॉज ये तो हम लोग ऑलरेडी कर ही रहे हैं. गोवा पुलिस हैज वर्कड गुड में इन द सेंस कि आप देखो अभी पीछे जो एक केस हुआ था कैलंगुट में इट वॉज वेरी क्विकली. सो हम लोग दिल्ली से भी बैठ के वहाँ से टेलीविज़न पे जब भी देखते हैं तो हमने यही देखा है कि कोई भी बड़ा केस हो इट इज़ सॉल्व वेरी क्विकली. एंड कम्युनिटी रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने के लिए तो पुलिस डिपार्टमेंट इज कमिटेड एंड वी कंटिन्यू डूइंग दैट. सनबर्न JMRक मोपाज आयोजीत करपाचो आसा आनी तो मोपाज जातलो. दक्षिण गोंयान फकत पिल्लू सोडला अशें गोवा फॉवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय सांगता. तशेंच सनबर्न सरकारान दक्षिण गोंयच्या लोकांच्या माथ्यार मारचो न्हू अशें जालें जाल्यार लोक विरोध करतले अशें ताचें म्हणणें. कितेंय अशें मेजर व्हडलें करूंक सोदता तेन्ना लोकांक विचारून करप. सरकार जे भशेन पिल्लू घालता स्लोली आनी करूंक सोदता तें जावचें ना. म्हाका दिसता ते भशेन सनबर्नाक GMR म्हणटा तो मोपा एअरपोर्टाचेरूच करपाचें आहा. ते उगे हांगा लोकांक घालून घुसपायतात. तांचें फायनल डेस्टिनेशन ते GMRच आसतलें कित्याक गेल्या वर्सा ते थंय करपाचें आशिल्लें. ताजे मागीर सनबर्न म्हणटा तो ब्रँडूच विकला अशें म्हणून आतां कळटा. म्हाका ताज्यो डिटेल्स खबर ना पूण हांव अशें मताचो की लोकांक जाय तेंच जावंक जाय. लोकांक जर नाका आनी लोकांक जर तुमी विचारूंकूच ना जाल्यार तुमकां ऑपोजिशन येतलें. लोकांक विचारात आनी जर लोकांक नाका म्हणलें जाल्यार ते करूं नाका. लोकांक विचारनासतना हाडून जर गळ्यार घालूंक गेले तकलेर तांचे थापूंक गेले जाल्यार सावथ गोंयची जनता उगी रावपाची न्ही. ते प्रोटेस्ट करतले ते करूंक दिवचे ना. गोंयांत 20 ते 23 जुलय मेरेन ऑरेंज अलर्ट जारी केला. गोंयभर गडगड मारून आडवेळो पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. 1 जून ते 19 जुलय मेरेन सरासरी 96.57 इंच पावसाची नोंद जाल्या. फाटल्या वर्सा परस अंदू पावसाचें प्रमाण 56.9% चड आसा. फाटले कांय दीस जाले उटंगराचो पावस जो आसा तो लागत आसा आनी ताचे कारणान खुबशे अपघातूय घडल्यात हे आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी IMDन म्हटल्यार जे हवामान खातें आसा तांच्यांनी सुद्दां रेड अलर्ट जारी केलेलो. त्याच प्रमाणे आतां जर पळयत जाल्यार फुडले 4 दीस जे आसा ते ऑरेंज अलर्ट जारी केलेलो आसा. आनी म्हणजे फाटले कांय दीस जाले भरपूर असो पावस पडटालो. सगळे कडेन आमकां सगळ्या गोंयभरांत आमकां उदकूच दिश्टी पडटालें. खंय झाडां
पडटाली, वेगवेगळे कडेन अपघात सुद्दां आमकां पळोवपाक मेळ्ळे. जाल्यार आतां म्हणजे आयच्यान फुडले जे 4 दीस आसा ताचे खातीर हवामान खात्यान ऑरेंज अलर्ट जारी केलेलो आसा. जाल्यार म्हणजे ह्या 4 दिसां भितून कमी पावस पडपाचो प्रमाण जो आसा तो जारी केले. जाल्यार फुडली जी अपडेट आसतली ती सुद्दां आमी तुमच्या मुखार घेवन येतली. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. शक्य जाल्यार आपूण खंय पोरण्या गोंया हेलिपॅडाचेर मिनी सनबर्न हाडटलो म्हूण कुमारजुवेचो आमदार राजेश फळदेसायान विधान केलां. पोरण्या गोंयान मिनी सनबर्न केलो जाल्यार म्हज्या मतदारसंघांतल्या भुरग्यांक दक्षिण गोंयान वचपाक पडचें ना. पुरायपणान जतनाय घेवन सनबर्नाचें आयोजन केलें जाल्यार सनबर्नांत कोणूच ड्रग्स हाडचो ना अशें आमदार राजेश फळदेसाय सांगता. सर, साऊथ गोवान सनबर्न जावपाक तुमी फाटीं सांगिल्लें की मिनी सनबर्न जाय जाल्यार ओल्ड गोवा करचें म्हणून. सो आयज कितें सांगता सनबर्न कितले टायम आहा मरे, तेन्ना मागीर उलया. जर जालें जाल्यार मिनी सनबर्न हांव ओल्ड गोवान हाडटा त्या हेलिपॅडार. आमच्या भुरग्यांकूय थंय इतले पयस वचून थंय त्रास काडपाक नाका. सांजे 2 गेले जाल्यार रातचे पावतले तेन्ना कळ्ळें न्ही. सो जर जालो जाल्यार एक मिनी सनबर्न तो व्हडलो शो नाका आमकां, तो बारीकसो आमकां मेळटलो आमकां आशा आसा. आनी जालो जाल्यार हांव हाडटलो. तशें न्हू, म्हणजे मेन सनबर्न साऊथ गोवा आनी मिनी सनबर्न ओल्ड गोवा अशें. साऊथ गोवा जावं तरी तो आतां नॉर्थ गोवान थंय जायनासलो, पण नॉर्थ गोवान आमच्या हांगाय लागतालें. पण मिनी म्हणजे कितें, एक बाबा एक पार्ट ताचो, एक बारीकसो एक शो तो एक आमकां दिवचो, जेणे करून की हजारांनी अशे लोक न्हू, एक बारीकशे थंय मागीर खूब लोक येवंक शकता न्हू. तुमी लिमीट कशें घालूंक शकता तांकां ते मागीर पळोवया, तेजेर विचार मागीर करया. सनबर्न म्हणजे ड्रग्स हे ते म्हणटा ते कशें अरे बाबा ना रे, तशें कांय ना. तूं बरो कंट्रोल आसलेले ते खंय चलतले, ते कांय जावचें ना. कंट्रोल जातलें म्हणटा 100%. आवाज गोंयचो हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.